पर्शियाच्या चक्राधिपत्याकाल बाबिलोनाचे बंदडे तावन पाटी आयिल्ल्या इस्रायेलीतांनी तांचें नास जाल्लें देवाळ परत उबारलें. हें दुसरें तेंपल. हें तेंपल हेरोद वर्त्या रायान भोव सुरंगां रावन सोबीत करून पुनर्निर्माण केलें. ताच्या बरेपणाक न्हय तरी ताचे बांदपा शातेक हेरोद वर्तो म्हूण नांव वाडलो. जेजू आज ह्याच देवाळाच्या नासाचो उल्लेख करता. तेच परी ताच्या नासा विशीं प्रवादीय उतरां उलयता. लुकाची सुवार्ता 70व्या वर्साच्या ह्या देवाळाच्या नास जावपा उपरांत बरयल्ली. देखून लुकाची सुवार्ता एकडच्यान ह्या देवाळा विशीं आपल्या मिसांवा वेळी जेजून उलयल्लो प्रवाद कळीत करता तर आनी एकडच्यान लूक सुवार्तेकार आपल्या काळाच्या लोकांक हो प्रवाद खरो जालो म्हणले विशीं सुचन दिता. अंत्य काळाक लोक राखून आसलो आनी ह्या अंतकाळाची लक्षणां कसली म्हणून जेजू सांगून दिता. तरी हांगासर अंत्य काळार घडोवंक आसात त्या नासाच्या गडितांक वत्तू दिवच्या की चड सुवार्ता जागृत आसच्याक वत्तू दिता. अंत्य काळार जेजूचें पुनर्येणें जाता तें खरें, पूण ह्या येण्या विशीं कोणेय पाटलाव्यांक फसयनाशें. जेजूच्या नांवान ह्या येण्या उदेशी हेरांनी आपल्या फोटींद्वारी पाटलाव्यांचो फायदो उठयनाशें जेजू सत्राय दिता. सुवार्तेची जोगती वळख असल्या मोसांतलें बाचाव जावपाक एक कचीत वाट.